नमस्कार. आयच्या या सत्ताग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि सत्ताग्रहाच्या या खाशेल्या माळेंत आमी हाय प्रोफायल हेवी वेट हाय पावर डिबेट्स आयच्यान स्टार्ट करतात आणि जी इलेक्शन मेरेन आमी 4 ते 5 अशी हाय प्रोफायल डिबेट्स करतात. तुम्ही म्हणटले सदांच हांव डिबेट करता हाय प्रोफायल कितें जाल्यार आयचे म्हजे गेस्ट पळयतकीर तुमकां लक्षांत येतलें हांव कित्याक हाय प्रोफायल म्हणटा कित्याक हाय पावर्ड म्हणटा. पयले गेस्ट आसात आमचे बरोबर स्टुडियो भितर गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित बाब पाटकार. स्वता ते आज आपले कॅन्डिडेट्स आपलो मॅनिफेस्टो आपलो ह्या इलेक्शनाचो प्रोग्राम हांगा डिफेंड करतले. आणि एक दुसरे आमचे बरोबर आसात जे ऑलरेडी तुमकां स्क्रिनार दिसतात ते भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी कॅबिनेटांतले ज्येष्ठ मंत्री सुभाष बाब फळदेसाय. बोथ ऑफ यू वेलकम. आणि सगळ्यांत पयलीं सुभाष बाब अमित बाब थँक्स अ लॉट फॉर एग्रीईंग. कारण म्हाका दिसता गोयच्या मिडिया भितर टीव्हीचेर आमी हो पयलो प्रयोग असो करतात वेर तुमचे सारके इतले हाय प्रोफायल गेस्ट आर फेसिंग इच अदर फॉर अ व्हेरी व्हेरी इंटेन्स डिबेट. आणि हांव सुरवात अमित बाब ऑब्वियसली तुमचे कडच्यान करता. उत्तर गोंय दक्षिण गोंय आमी सुरवात उत्तरे कडच्यान करया कारण दक्षिणेचेर म्हाका दिसता खूब जाणां खूब उलोवपाचें आसतलें. अमित बाब 5 फावटी उत्तर गोंयच्या जनतेन श्रीपाद भाऊक आणि भारतीय जनता पक्षाक वेचून दिला. आज तुम्ही 5 टर्मांनी रमाकांत खलप हो उमेदवार दिला. कित्या खातीर लोकांनी ह्या खेपेक तुमकां मत मारचें उत्तरेक? म्हाका दिसता प्रमोद बाब तुजो जो प्रश्न आसा हाजें उत्तर गेल्लें समज जर तूं 8-10 दीस जो BJPचो उमेदवार जो आसा तो पुराय मतदारसंघान जो भोंवला आणि ताचे जे फीडबॅक्स येतात बिकॉज तांणी कितें सांगलें की पयलो रावंड आमी वर्कर्स मिटींग केली म्हणून आणि त्या वर्कर्स मिटिंगेंतल्यान पळय लोकांनी प्रश्न विचारल्या पळय तांकां म्हाका दिसता हाजे वयल्यान सिद्ध जाता आणि ताचेर कांय उलोवपाची गरज ना. कित्याक तांचो खुद कॅबिनेट मंत्री मॉविन गुदिनोन सांगला की आमचे उत्तर गोंयाक स्थिती सारकी ना म्हणतो वीच वी वील टॅकल. सो दे ऑल्सो हॅव रियलायज दॅट 5 टर्म 25 वर्साची एंटी इन्कम्बन्सी ही कॅन बी सीन ऑन द ग्राउंड. ओके थोडो वेळ लागलो आमकां कॅन्डिडेट दिवपाक कित्याक काँग्रेस पार्टी वर्क्स इन अ डेमोक्रेटीक वे. आमच्या बरोबर ह्या फावट इंडिया अलायन्स तशेंच आमचे रिजनल पार्टनर गोवा फॉरवर्ड एवरीबडी इज देर. आमकां सगळ्यांचो व्यू घेवपाक जाय लोकांचे व्ह्यूज घेवपाक जाय आमच्या कार्यकर्त्यांचे व्यू घेवपाक जाय. हें घेवन वी आय थिंक पार्टी हॅज गिवन अ रायट कॅन्डिडेट जो पण अमित बाब प्रत्येक खेपेक आमी उत्तर गोंयांत पळयला लीड ही हजारांनी असता 80-90,000 1 लाख क्रॉस जाता. ह्या खेपेक तुमी कितें सांगतात अकस्मात सारके इतले सगळे लोक येतले आनी थंय हातामुखाली बटन दामतले? न्ही तूं तांचे तीनूच एग्जाम्पल दिता तुका. पेडण्यां तांची मिटींग जाली वर्कर्स मिटींग थंय अक्षरशः ताका वर्कर्स मिटींगेक ग्रील केलो कॅन्डिडेटाक. कलंगूट गेले कलंगूटाक ताका अक्षरशः ग्रील केलो. मया एक मिटींग जाली मया स्थानिक शेतकरी आणि मायनिंग लोकांनी ग्रील केले. अरे जर तर तुम्ही आज सांगता की आम्ही 1 लाख मतांनी जर जिखता आणि तुमच्या वर्कर्स मिटींगेक स्वताचे वर्कर जर तुमकां प्रश्न करपाक लागले जाल्यार हाजो अर्थ वर्कर कोणाचे सेंटिमेंट्स थंय मांडटात हे लोकांचे सामान्य जनतेचे मांडटात. ओके सुभाष बाब याच मुद्द्याचे तुमचे मरा येतात ते म्हणटा 5 टर्म जिखले खूब जाले इतली व्हडली लीड येदी व्हडली एंटी इन्कम्बन्सी तुमचेच वर्कर तुमच्या कॅन्डिडेटाक प्रश्न विचारतात तुमगे धड ना म्हणटा ते नॉर्थाक. हे तांचें कॅल्क्युलेशन आसा. प्रमोद बाब एक गोष्ट तुम्ही पळोवपाक जाय ज्या मनशाक संपूर्ण गोंयान भितर आनी संपूर्ण भारतान भितर एक टॉल इमेज म्हणून जाचे कडेन पळयतात आनी दोळे झापून पयलींसून नरेंद्रजी मोदी किंवा आमचे जे सिनियर लिडर्स आसा ताणें पयलींच सांगिल्लें की श्रीपाद भाऊ हो आमचो कॅन्डिडेट आसतलो फेस आसतलो आनी ताच्या नुसार त्या ज्येश्ठतेचेर ताच्या श्रेश्ठत्वाचेर ताच्या लोकांच्या जो जनसंपर्क आसा हाचेर सगळ्या कॅल्क्युलेशनाचेर भारतीय जनता पार्टीन श्रीपाद भाऊक तिकेट दिल्ली आसा. तुमी पळयलें आसतलें की नरेंद्र मोदीच्या ह्या सरकारान भितर किंवा आमच्या ह्या बाकीचे भारतीय जनता पार्टी JP नड्डाजी हांच्या सगळ्या कॅल्क्युलेशनांतल्यान जेन्ना हो मनीस पयल्याच फेरीन भितर येता ताका कितें तरी आसा. तुम्ही कॉन्फिडन्स लेवलच पळयात आणि तुम्ही पळयात की नरेंद्रजी मोदी किंवा JP नड्डाजी किंवा अमित शहाजी जेन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात तेन्ना तुम्ही पळयलें आसतलें ओवर 40% ओल्ड फेसीस काडून उडयले आसतनाय श्रीपाद भाऊचें नांव परत एक फावटी म्हणजे अनडाउटेडली
ताका लिडर म्हणून केलो. ते म्हणटा तुमचे वर्कर तुमकां प्रश्न आमचे विचारता वर्कर आसा ही इंटरनल कदाचित एकटो 500च्या लोकांच्या भितर एकटो आयलो ताचो व्हडलो फेस करप हे बरोबर न्ही. तांचे बरोबर गेले जर जायत आज तुमचे जे कॅन्डिडेट तांचे बरोबर जांचे नांवां येतालीं म्हाका दाखया पळयात ते कॅम्पेनिंगाक खंय आसात. जावं आतां श्रीपाद भाऊच्या बरोबर दुसऱ्या कॅन्डिडेटांची नांव आसात जे जीव तोडून सावळे सारखे श्रीपाद भाऊ बरोबर आसात. तुमचे कॅन्डिडेट जे प्रॉबेबल कॅन्डिडेट म्हणून नांव येताले ते तुमच्या कॅन्डिडेटा बरोबर कांय दिसय ना, ते प्रचारय करनात. ह्या बाबतींत भितर तुमचे जे फॉरवर्ड जे लिडर्स आशिल्ले वेन दे आर नॉट विथ दी कॅन्डिडेट वॉट अबाउट श्रीपाद भाऊचेर केन्नाय खंय कोणी एकट्यान विचारले आनी ते सारखे आपुलकेन विचारले, प्रेमान विचारले जर जायत जाल्यार ताजे येदो व्हडलो कित्याक करपाक जाय. आमी म्हणटात की 1 लाखाच्यानी वयर श्रीपाद भाऊ परत एक फावटी 6व्या फावटीक निवडून येतलो 100%. अमित बाब ते म्हणटात लोक तांकां प्रेमान प्रश्न विचारतात पण तुमचे जे प्रॉबेबल कॅन्डिडेट्स आशिल्ले तांचे पक्षा विशींचे प्रेम खंय गेले काय म्हण. कितें जाला बीजेपी इज अ प्रोपगंडा मशीन. म्हजो रिक्वेस्ट आसा की सुभाष बाबा कडेन की ताणें आमची मातशी टायमलायन काँग्रेस पार्टीची टायमलायन मातशी चॅक करची. जे कोण प्रोबेबल कॅन्डिडेट्स आशिल्ले ते सद्या फॉर एग्जाम्पल सुनील कवटणकर हॅज बीन गिवन एज द मिडिया इन्चार्ज. ही कॅनॉट बी ऑन द फील्ड. तुम्ही आज सुद्धा पळयला इज फायल्ड अ कंप्लेन. विजय बिके इज ऑलरेडी कमिंग अस ऑन द ग्राउंड. सो आय एम टॉकिंग अबाउट उत्तर गोंयच्यान आमी उलयता. हय सो दुसरें सी ही सेड दॅट श्रीपाद भाऊ इज अ टॉल लिडर. अरे जो मनीस जर टॉल लिडर आसा 25 वर्सां खासदार आसा आनी आय फील दॅट आय थिंक दॅट ही इज मोर सिनियर दॅन नरेंद्र मोदी. ही इज मोर सिनियर दॅन इवन अमित शाह ऑल्सो. अरे सादो एक DPR कळसा भांडुरा प्रोजेक्टाचो एक DPR ह्या मुख्यमंत्र्याक फाटल्यान घेवपाक जायना. मुख्यमंत्र्याक एक सादी प्रधानमंत्र्याकडे अपॉइंटमेंट मेळना ऑन कळसा भांडुरा. पूण जेन्ना काँग्रेस पार्टीचे UPAचे सरकार आशिल्ले तेन्ना आमच्या प्रधानमंत्रीन ऑल पार्टी डेलिगेशनाक सगळ्यांक अपॉइंटमेंट दिल्लो आनी जेन्ना अपॉइंटमेंट दिल्लो तेन्ना म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनलूय फॉर्म जाल्लो. अरे हांचे कडेन एक सादो DPR फाटल्यान घेवपाक जायना. तुम्ही हाजो दोश भाऊक दितात न्ही. जर तर टॉल लिडर जाल्यार करून घे. ओके इफ इज अ टॉल लिडर वाय इज नॉट एबल टू डू. नाही दुसरें ताणें आतां ते उलयतात की आमी प्रकल्प हाडले, आमी मोपा एअरपोर्ट हाडलो, आमी आयुष हॉस्पिटल हाडले. कितले गोंयकारांक जॉब दिले. पैठण्या तालुक्यान लोकांनी विचारले की बाबा तुम्ही आमकां गोंयकारांक कितले जॉब दिले. ओके जाल्यार थंय आमचो स्टेटमेंट कितें आमचे कडेन इट डजंट कम अंडर माय परव्यू. तेन्ना आपलो एक्सिडेंट. सो दिस इज वॉट बीजेपीची टॅक्टीक इज फक्त लोकांक गोंयकारांक काबार करप. कायलोळे म्हणटा तूं. बरें सुभाष बाब 2 मुद्दे. ते म्हणटात तुमचो लिडर जर इतलो टॉल देन वाय ही इज फॉलिंग शॉर्ट इवन ऑन एन इश्यू लायक म्हादय. आनी दुसरे प्रकल्प हाडले म्हण जाले काय म्हणटा ते जॉब दिवपा नाका लोकांक. तुम्ही एक पळयात हय जेन्ना काँग्रेस 65 वर्सां ह्या देशाचेर राज्य केलें आनी आमी जेन्ना काँग्रेसी कडेन सतत हे एक स्टेटीचे गव्हर्मेंट आशिल्लें दोनी कडेन गव्हर्मेंटां आशिल्लीं. आमचे कडेन वर्साक कितले येताले 100 कोटी 150 कोटी. आयज तुम्ही 10 वर्सांच्या मदीं 35,000 कोटी ह्या हातून भितर ओगीच आयले ना ते. आमी म्हणटात तुम्ही एक कळसा भांडुरा घेता वेर श्रीपाद भाऊ हॅज रियली no role to play, but even then when the matter is in a court श्रीपाद भाऊ outside the court किती करपाक शकतलो. आमी ज्या वेळार ज्यो भुमिका घेवपाक जाय कारण हो जो सायन केल्लो तो कोणी केल्लो तुम्ही पळयात. काँग्रेसीच्या काळान भितर कर्नाटकाक सगळे जुक्ती माप दिवन हे सगळे स्टार्ट जाल्ले. आयज जरी आसतना थांबोवन दवरलो जर जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकारान आनी केंद्र सरकारान प्रकल्प जॉब तुम्ही पळयात. हांव सांगता ओवर 60% ऑफ द जॉब्स ऑन दी मोपा एअरपोर्ट जाल्यार ते गोंयकार आसात. तुमकां लिस्ट घेवन पळयात. उगीच खंयचेय केले जर जाय जाल्यार तुमी म्हणटाले आयुष हॉस्पिटल इज हवेत गोळीबार स्वयं म्हणजे स्वैर गोळीबार म्हणटा पळय न्ही. लागलो जर जायत लागलो गेले जर जायत गेला. आय वूड लायक टू इंटरव्हीन ऑन दिस. सी म्हाका कितें दिसता की सुभाष बाब इज अ सिनियर पॉलिटिशियन. ही शूड एक्चुअली तांणी मुख्यमंत्र्या कडल्यान पयलीं म्हाका दिसता डेटा घेवपाक जाय. कित्याक तांणी उल्लेख केलो की 60% म्हणटा जॉब दिला गोंयकारांक. ही सेड दॅट कळसा भांडुरा इज इन कोर्ट. नाउ DPR इज नॉट अप्रूव्ड बाय द कोर्ट. DPR इज अप्रूव्ड बाय द गव्हर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गव्हर्नमेंट. दुसरें तांणी उल्लेख केलो की 35,000 कोटीचे ते इन्व्हेस्टमेंट हाडले म्हणटा. अरे तुम्ही आज 35,000 कोटीचे रीण करून दवरल्या. प्रत्येक गोंयकाराचेर तुम्ही आज 2,20,000चे रीण ही तलवार तांकां पाटकर बाब तुम्ही गोंयचे उलयता काय स्टेटीचे. हांव उलयता ते आमच्या 35,000 कोटी सेंटरान आयले आमकां फंड आनी तूं रीण उलयता वेगळेंच. हे रीण सरकारान आमच्या गोंयच्या सरकारान न्हय
तुवें पयलीं अभ्यास करून येवपाक जाय. म्हाका तूं सांगता की मुख्यमंत्र्या कडच्यान डेटा घेवन येवचे पयलीं ना अमित बाब ते दुसरे- म्हणटात ते जॉबाचे वडाची साल पिपळा लायनाक म्हणटा तशें न्ही ते रे, पूण जॉबाचे हय. जेन्ना ते उलयले तेन्ना तांकां मातशें सांग की नीती आयोग म्हणटा पळय न्ही, विच इज हेडेड बाय द प्रायम मिनिस्टर. अरे ताणें हांकां सर्टिफिकेट दिला की गोवा इज एट नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ताचेर कितें हांचे म्हणणें हांणी गोवा- पयर फाटल्या दिसांनी No, 4 कोटी रुपया अमित बाब, हांव एक सांगता तुमकां, गोंयान भितर जी अवॉर्ड्स मेळटा ती द बेस्ट स्टेट विदिन दी स्मॉलेस्ट स्टेट ही कित्या खातीर मेळटा? तुम्ही जे पळय आरोप करतात न्ही व खऱ्यांनीच हवेत गोळीबार आसा. सुभाष बाब, अमित बाब, म्हजो प्रश्न जाता. म्हणजे ऑन एम्प्लॉयमेंट सप्ले हय. हांणी 4 कोटी रुपया मोडून एक व्हडलो थंय कार्यक्रम केलो, हय. एक मेगा जॉब फेअर केलो. जॉब कितले दिले? 251 टेम्पररी जॉब दिले. सो दिस इज ओनली अ प्रोपोगंडा ओके मशीन. ओके रियालिटीन काय जायना. ओके हांव आतां उत्तर गोंयचेर आमी उलयतात. सो बिफोर आय गो टू सावथ, रमाकांत खलप तुमचे कॅन्डिडेट. आमी भाऊचेर उलयले, आतां रमाकांत खलपाचेर उलोवया. 25 वर्सां उपरांत रमाकांत खलप परत कित्याक अमित बाब? न्ही, आय थिंक रमाकांत खलपाच्या स्टेचराचो मनीस जाणे 18 म्हयन्याच्या कार्यकाळात जे कार्य केलां पळय न्ही, हे 25 वर्सांचे सुद्धा तुलना जायना. 25 वर्सां हांच्या खासदारान जितले करून ना ताणें 18 म्हयन्यान करून दाखयल्ले आहा. आनी आय थिंक जो आमी सर्वे केलो, जे आमी भोंवले, आमचे ब्लॉक कमिटीज जावं सगळ्यांचे जे पळय फीडबॅक आयला, बेसीस दॅट वी हॅव गिवन द रायट कॅन्डिडेट. तुमी पयर नॉमिनेशन जेन्ना फायल जालें, तो लोकांचो उत्साह, एन्थुजियाझम पळयात थंय लोकांचो. फक्त ती आज तांचे सरकारा हांचे दोन्ही नॉमिनेशनाक मुख्यमंत्री, सगळे मंत्री. सो दे हॅव शोन वॉट दे हॅव शोन थंय म्हणजे लोकांक हाडून तांणी उबे केल्ले आहा थंय. तांणी आपलो पावर दाखयला. बरें. खरें एन्थुजियाझम आमच्या हातून ओके. आशिल्लें. तुम्ही दोन्ही नॉमिनेशनान पळयात. सुभाष बाब हे म्हणटात 25 वर्सांची कारकीर्द भाऊची एक वटेच्यान आनी 18 म्हयन्या भितर जे रमाकांत खलपान सिक्सर मारल्यात ते दुसरे वटेच्यान. तुम्ही पळयात की 18 महिन्याची कारकीर्द रमाकांतबाई खलपांची ही कारकीर्द काँग्रेसी आसून नाशिल्ली. काँग्रेसीच्या सरकार असताना नाशिल्ली. ना केंद्रान आशिल्ले, ना रमाकांतबाईक हांगच्यान काँग्रेस MP जावन गेल्ले. आणि ताज्या नंतर कितलीशींच वर्सां रमाकांतबाई ह्या काँग्रेसीन भितर आसतना हाचे फुडें जेन्ना श्रीपाद भाऊ मुखार प्रत्येक फावटी जेन्ना कॅन्डिडेटाचो प्रश्न आसा त्या वेळार मदीं एफिशियन्सी रमाकांतबाईची खंय गेली? आयज तुमचे जे व्हडले लिडर्स आसात ते जाण आशिल्ले की श्रीपाद भाऊ बरोबर कॉन्टेस्ट करपाक आमचे कडेन जावचें ना म्हणून सोदता तुमकां रमाकांतबाई मेळ्ळो. रमाकांतबाईचेरय तुमी आरोप केल्ले आसा की तो सगळे पार्टींतल्यान घुवन हांगा आयले आसात. हेच तुमचे जे दुसरे प्रॉबेबल कॅन्डिडेट आसात हे कॉमेंट करताले. हे एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय जाल्यार रमाकांतबाईचो फेस तुमकां आयज कित्याक मेळ्ळो? रमाकांतबाईचे एज पळयात आनी रमाकांतबाईचो हातून राजकीय वनवास पळयात कितले तेंप. तुमकां हो पयली कॅन्डिडेट मेळनाशिल्लो. कित्याक श्रीपाद भाऊ इतके तेंप जर तुमकां दिसता, विश्वास आसा, श्रीपाद भाऊ इतके तेंप कंटिन्यू करपाक शकनाशिल्लो इफ ही वॉज अ रियली फिरेस्ट कॅन्डिडेट. अमित बाब बिफोर आय गो टू सावथ, सादी गजाल ते म्हणटात 5 वर्सां पयलीं रमाकांत खलपाक कित्याक तिकीट दिली ना? आज कित्याक दिली? इतली जर कार्यक्षम आशिल्ली जाल्यार. फाटले 2019 आय कॅनॉट आन्सर, आय वॉज नॉट देर. Okay. नाव कमिंग टू दीस पर्टिक्युलर वॉट ही सेईंग की तांकां खूब आय एम शुअर दॅट ही नोज की गेल्ली 25 वर्सां रमाकांत खलप काँग्रेसी ना. 2022 कॅम्पेन इन्चार्ज वॉज रमाकांत खलप. सो आय डोंट नो वॉट इज टॉकिंग अबाउट. ओके, कशें आहा पळय काळजान सुभाष बाबाच्या म्हाका खबर आहा की काँग्रेस आसा. सुभाष बाब काँग्रेस आहा? See, he was an ex-Congress ZP. So I was not an ex. To be very frank, you show me my Congress. म्हजे काँग्रेसीचे फॉर्म भरलेले फॉर्म हाडून दाखय तूं म्हाका. आनी हांव जेन्ना कॉन्टेस्ट करता तेन्ना तुमी म्हजेर घालपाचे. हांव जेन्ना 2012 जेन्ना हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता तेन्ना तुमी म्हजेर घालपाचे की आय एम अ मेंबर ऑफ काँग्रेस. नेवर बिलीव दॅट आय वॉज अ काँग्रेस ZP. काँग्रेसीन भितर म्हजो केन्नाय तुमच्या ऑफिसांतलो फोटो दाखया तुमच्या. कोणाच्या काळजात कितें आसता तें मागीर अमित बाब हांव दक्षिणेक वता ह्या मुद्द्याचेर. व्हेरी इंटरेस्टिंग. आनी दक्षिणेची आमची डिस्कशन आयकपाक, डिबेट आयकपाक खूब जाण रावले आसतले. आनी दक्षिणेची सुरवात हांव सुभाष बाब तुमचे कडच्यान करता, कारण तांचे कडेन दक्षिणेचो सीट आसा आयच्या घडयेक. आनी तुमी यू आर ट्रायंग टू ग्रॅब दॅट सीट फ्रॉम काँग्रेस. तुमी दक्षिणेक सारके आउट ऑफ द बॉक्स सुद्दां न्ही, यू जस्ट थ्रू द बॉक्स अवे अँड गिव द कॅन्डिडेट. आनी आज तुमी फिल्डार आहात. तुमचो आतां मेरेनचो फीडबॅक कितें आनी असो नवो कॅन्डिडेट लोकांनी कित्याक आपणावचो? भारतीय जनता पार्टीचे एक जे सर्वेज असतात किंवा जायत्यो आमकां रिप्रेझेंटेशन्स असतात. एक रिप्रेझेंटेशन म्हळ्यार जेन्ना नरेंद्रजी मोदीन
33% महिला खातीर राखीवतेचो प्रश्न हाडलो आनी तो दोन्ही हावजांनी पास करून घेतलो त्या वेळार एक रेफरंडम म्हणून गोवा सारकी जी एडवान्स स्टेट आसा ज्या जाग्यार दरडोई किंवा पर कॅपिटल इन्कम हाय आसा लिटरसी रेट हाय आसा एक व्हेरी प्रोग्रेसीव स्टेट म्हणून आसा त्या हातून भितर टेस्ट करून पळोवया की महिलांक जे खऱ्यांनीच आमकां रेफरंडम दिता काय कितें म्हणजे ज्या गोंयान भितर जितकी जागृताय आसा जितके शिक्षण आसा जितके प्रोग्रेसीव स्टेट आसा त्या प्रोग्रेसीव स्टेटान जर आमकां लेडीज वुमेन कॅन्डिडेट जर निवडून दिलो जर जायत जाल्यार 33% हे बरे आपण घेतिल्लें डिसिजन जाता. दुसरी गजाल आसा आमी जेन्ना कार्य करतात त्या संघटनेच्या आदाराचेर करतात आणि फ्युचर टर्म पळोवन करतात जो कॅन्डिडेट ही परफॉर्म करतलो. आता हो जो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा तो नवीन एखादे वेळ राजकीय क्षेत्रांत भितर आसतलो सामाजिक क्षेत्रांत शिक्षणीक क्षेत्रांत क्रीडा क्षेत्रांत ह्या सगळ्या क्षेत्रांनी तांचें योगदान ह्या फॅमिलीच्या आणि ह्या कॅन्डिडेटाचे आसात. तुम्ही कॅन्डिडेट नाव मनीस नाव न्ही कॅन्डिडेट नवो राजकीय क्षेत्रांत भितर आसतलो जर सामाजिक कार्य आसतलें हे प्रत्येकाच्या लागीं आशिल्लें हे आमी ज्या वेळार आतां खंयच्याय कॅम्पेनिंगाक वतात त्या जाग्याचेर प्रत्येक जाण मुखार येवन सांगता. आतां सांग्यार जेन्ना कॅम्पेन गेली म्हाका खबर ना की सांग्यावेले कितलेशेच उगे आसतले भाटी आसतले किंवा आमचे दामाळ म्हणून आसतले ते सगळे लोक हांगा आयले की ती आमची ल्हान आसतना ह्या वाड्याचेर ती ल्हान व्हड जाल्ली आसा प्रत्येक आयताराक येवन आमच्या भुरग्यां भितर मिसळटाली. दुसरें हांव जेन्ना वाडे म्हणटा ते पंचायतीन भितर गेलो वाडेचे लोक आयले की गेली 20 वर्सां आमची जी शाळा आसा ती एडॉप्ट केल्ली आसा हे आतां आमकां कळटा. काय फुटबॉलर आमच्या उगेच्यान आयले आणि ते म्हणपाक लागले की आमकां हांणी ह्या योग्य वेळार आयडेंटिफाय केले आयज आमी जागतीक स्तराचेर नांव कमोवपाक शकले. अमित बाब ते म्हणटात आमी तुमची कॅन्डिडेटा मरे मागीर येवया ते म्हणटा आमी महिला कॅन्डिडेट दिला आमी वी आर वॉकिंग द टॉक वी आर नॉट वेटिंग फॉर 33% टू गेट इम्प्लिमेंटेड आमी आज दितात आणि कॅन्डिडेट नवो आसात पण मनीस आसा जो सगळ्यांक खबर आहा म्हणून. सी बीजेपी इज नोन फॉर प्रोपोगंडा मशीन. परत तेच बिकॉज आय टेल यू हांचे जेन्ना कॅन्डिडेट प्रदेश इलेक्शन कमिटीची तांची मिटींग जाली तांणी हांगाच्यान नांवां धाडली बरोबर. ताच्या उपरांत तांचे वयर सांगले की ना रे बाबा हे कोण तातले दोग जाणांनी ऑलरेडी आउटराईट सांगले मरे आपल्याक नाका म्हणून. दिगंबर कामत इज ऑन रिकॉर्ड आपल्याक नाका म्हणतो. तुगेलो स्पीकर तवडकर इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड सेइंग आय डोंट वॉन्ट बिकॉज दे न्यू दॅट दे कॅनॉट विन. They are occupying the highest chair in the Goa's assembly. Then the question came की तांकां सांगले बाबा तुमचे महिला कोणी पया म्हणून तांणी थोडी रेकमेंडेशन धाडिल्ली तातून पल्लवी डेंपो खंयच नाशिल्ली. पूण जेन्ना नाव डिक्लेअर जालें इट लूक लायक दे हायजॅक्ड एक हेलिकॉप्टरान हाडून कॅन्डिडेटाक दिला. जर तर ते म्हणटा आमी केडर बेस्ड पार्टी आमी आमच्या केडराक मुखार काडटा जाल्यार तुमचे केडराक एकूय मनीस मेळना. 5,90,000 हांगा एकूय मेळना की तांकां नॉर्थ गोवाचो हांव एकच सांगता की तुमकां जेन्ना अशें म्हणटा जर जाय जाल्यार शी इज नॉट अमॉंग्स दी पॉलिटिशियन केडर आनी तिका हातून भितर कांय ना जाल्यार वाय इज दॅट फियर. तुमकां आयज जे गडबडलेले आसा तुम्ही म्हणपाचें की लॉटरी लागलेली आसा की एक आमच्या राजकीय क्षेत्रांत भितर नाशिल्ली केडरान भितर नाशिल्ली कॅन्डिडेट आयले आसा तुम्ही बरें जालें म्हणून येन्नाच फोगोटे लावपाच्यो तुमच्या पोटान भितर गुळ कितें आयला भयान. हांव म्हणटा की जो कॅन्डिडेट फिट ना जर जायत तुम्ही इतके कित्याक फियर हे जाल्ले आसा तुमकां सायकोसीस जाल्ले आसा आणि तुम्ही त्या कॅन्डिडेटाचेर मेळत ते उलोवपाक लागले. अमित बाब रिस्पॉन्ड टू दॅट वो पार्टीचो मामला न्ही वो अंदर का मामला. आमी म्हणटात की आमी कोणाकय कॅन्डिडेट दिले जर जायत अमित बाब तुम्ही इतके भयभीत जावपाचे कारण कित्याक जाल्या भयभीत ते जाल्या कित्याक भयभीत ते जाल्या म्हणून ते आता नरेंद्र मोदी खंय कुडचड्यार हाडटात जे.पी. नड्डा खंय ते थंय हाडटात अमित शाह खंय ते थंय हाडटात. सो हांची टॉप मशिनरी ते सगळे आता दक्षिणेन खंय हाडटात कित्याक बिकॉज ती बाबडी शी इज एक्चुअली सादी मनीस. ती आता जेन्ना भोंवली आनी जेन्ना नॉमिनेशन फायल जालें पळय तुमच्याच मिडिया भावान तिका प्रश्न विचारलो आनी ती बाबडे सादेपणान सांगून गेली. तिका विचारलें की लोक तुजे कडेन कितें इश्यूज घेवन येतात. तिणें सांगलें एम्प्लॉयमेंट तिणें सांगलें महिला सशक्तीकरण तिणें सांगलें म्हारगाई. सो शी एक्चुअली स्पोक वॉट इज ग्राउंड सेंटिमेंट जे आज कोर इश्यू आसात. अरे हे आज उलयता पळय हांणी आमी आतां दक्षिणेचे उलोवया आनी मायनींग हांचो नरेंद्र मोदी 2014 जेन्ना गोंयान आयिल्लो हाणें सांगिल्लें मरे आतां मेरशे आपूण मायनींग 3 म्हयन्यांनी चालू करता म्हणून. आतां 10 वर्सां जालीं हांचे कडेन मायनींग चालू जायना. दुसरें ताणें सांगिल्लें स्पेशल स्टेटस दिता म्हणून ते हांचे कडेन जालें ना. आज गोंयान तूं पळय फक्त हांच्यो स्किमी आसा त्यो फक्त नांवाच्यो. हर घर जल म्हणले नळ आहा पूण जल ना. आज एम्प्लॉयमेंट विच इज द आय थिंक क्रक्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज द क्रक्स. हांव सुभाष भाऊ ह्या हाजेर ते म्हणटात की दक्षिणेच्या लोकांनी
जेन्ना इतले इश्यूज आसात तुमचे बरोबर कित्याक रावचें कारण आज काँग्रेसी कडेन सीट आसा आणि आज तुम्ही म्हणटात की तो सीट तुमकां दिया आणि तातूंत दुसरो प्रश्न हो आसा की तुमचे बरोबर आज रती महारथी आज आसात दक्षिणेक दिगंबर बाब आसा रवी बाब आसा सुदीन बाब आसा सुभाष शिरोडकर आसा हे जेन्ना तुमचे बरोबर आयले तांचे बरोबर तुमकां दिसता तांची मतां आयलीं काय हे लिडरच आयले लिडर जेन्ना येतात ते अलॉंग विथ मतां घेवन येतात हांव एक म्हणटा रवी नायक आमच्या पार्टीचेर कॉन्टेस्ट केल्लो आसा रवी नायक आयज आमचे भितर आसा तो BJP पार्टीच्या चिन्हाचेर आयिल्लो आसा न्ही अशे कितलेशेच लिडर जे एखादे वेळ काँग्रेसीन पयलीं आसताले आयज हांगा आयिल्ले आसात दे आर विथ देअर वोटर्स आमी म्हणटात एकच सांगतात की गेले त्या फावटी तुमी आतां म्हणटात की हे सगळे विशय जे आसात ते तुमी विशय सॉर्ट आउट करनात आनी तुमकां व्हडले व्हडले लिडर हाडपाची गरज कितें आमच्या पार्टीच्यो स्ट्रॅटजीज आसा आमी खंयच्या कोणाच्या कॅन्डिडेटाक फक्त एक उबो करून ताका असो वाऱ्यार सोडनात एक नरेंद्रजी मोदी पसून आसा ज्या आमच्या 100% जिखपी मतदारसंघान पसून येता आमचो अमित शाह येतलो श्रीपाद भाऊंच्या हातून भितर येतलो ताजो अर्थ असो न्ही की श्रीपाद भाऊ पट्ट म्हणून येता तुमी खंयच्याय हातून गेले जर जाय जाल्यार 100% जिखपाचो मतदारसंघ वा नॉर्थ मतदारसंघ त्या हातून भितर पासून अमित शाह येता जीव तोडून तुमगे आम्ही जीव तोडून येता तुम्ही आळस करतात नरेंद्रजी मोदी तुम्ही पळयात दाखयता एका दिसा भितर तांचे प्रोग्राम्स कितले असतात कितल्यो कॅम्पेन मिटिंग्स असतात राहुल गांधीच्यो तश्यो असतात नरेंद्र मोदी केन्ना रेस्ट घेवपाक म्हणून थायलंडाक गेलो ना ओके अमित बाब सादो प्रश्न आणि हो मुद्दम आता आमी दक्षिणेचेर उलयतात तुमच्या उमेदवाराचेर येवच्या पयलीं आज एक प्रश्न विचारतात की सालसेती भितर तुमकां दर खेपेक लीड मेळटा सालसेतीच्या भायर आज काँग्रेसीचें अस्तित्व खंय आसा आणि थंय तुमी कितें करतले सी दीस इलेक्शन इज गोइंग टू बी पिपल्स इलेक्शन कित्याक हांव 20 मतदारसंघ दक्षिण गोंयचो भोंवला ते सांगले पळय सुभाष बाबान ते सारके तांचे बरोबर लिडर आहा हे जे पळय गेल्या पळय 8 जाण न्ही गद्दार ते कदाचित तांचे बरोबर आसतले पूण लोक तांचे बरोबर ना प्रॉब्लेम BJPचो कितें काँग्रेस खंय आहा बाकीचे मतदारसंघात लोकांक गृहीत धरतात BJPचें कितें तांकां दिसता कितें की पयशे दिले तांचेर प्रेशर घातले लिडरांक हाडले म्हण लोक आपल्या बरोबर तशें ना गोंयकारांक तुमी ग्रांटेड घेवं नाका तुमी साऊथ तुमच्या पक्षाचें संघटन खंय आहा अरे आमचें आतां संघटन ह्या फावट नॉट ओन्ली इन दक्षिण गोंय बट उत्तर गोंयचे सुद्दां पळय बूथ कमिटीज फर्स्ट टायम म्हाका दिसता वी आर वर्किंग ऑन द बूथ कमिटी वी आर नो तो आसता कित्याक ताका तें इज इन BJP न्ही सो ताका तें खबर ना ते पयलीं आशिल्ले तेन्ना तें नाशिल्लें आमचें त्या काळात सो तुम्ही केलं म्हणटा तुम्ही वी आर लॉन्चिंग 2-3 programs in coming days. Our idea is to reach to each and every voter, to reach each and every house. हे म्हाका सांग संघटना आसन जाता ओके बेश्टे जाता ओके हांव सुभाष तसोच उलटो प्रश्न तुमकां विचारता तुमचे घडये बाकीच्या कडेन संघटन आसा साश्टीकय आज तुमचे कडेन लिडर आसात पण प्रत्येक खेपेक एक गजाल आमकां स्पश्ट जाल्या की साश्टीची लीड ही तुमच्या हड्ड्यार येता बरोबर आसा आयज तुम्ही पळयले जर जाय साश्टीतले कितलेशेच मतदारसंघ ह्या आमच्या सरकारान भितर आसा एलेक्स सिकेरा आसतलो दिगंबर कामत आसतलो त्या सायडीन आमच्या चिन्हाचेर निवडून आयिल्लो उल्हास तुयेकर आसतलो पयलीं हें अशें सालसेतान भितर केन्नाच जालें ना आणि आमकां आयज एखादे वेळ 9,000चो डिफरन्स आसा गेले ते हातून भितर 9,000चो डिफरन्स आमकां मेकअप करपा खातीर आमचे कडेन फोंडा आयलो आमचे कडेन रवी नायकय आयलो आमचे कडेन सुदीन दवळीकरय आयलो ह्या सायडीन एलेक्स सिकेरा आयलो दिगंबर कामत आयलो वो नावेलीचो सीट आमचे बरोबर आयलो कितलेशेच ठिकाणाचेर आमचे केडर निर्माण जाले ज्या सालसेतान भितर तुम्ही पळयात की लीड कमी जातली का तुम्ही साश्टीक लीड घेतली साश्टीक आमी लीड एखादे वेळ आमी सारखे लेवल हाडटले ज्या पळयार साश्टीक आमकां खूप व्हडा फोन पडटालो आयज आमकां तुमी पळयात दाखयता की साश्टीची लीड बरोवन काडपा खातीर आमचे कडेन मतदार येवपाक लागले आयज आमच्या कुर्तोरीन भितर तुमी पळयात तुमी यू विल बी सरप्रायज टू सी दी कुर्तोरीम ज्या जाग्याचेर आमचे परफॉर्मन्स कांय जायनाशिल्ले यू विल बी सरप्रायज टू सी इन वेळ्ळीम you will be surprised to see in Benavlim also the way it will not go beyond what was there in 2019 okay but when even in 2019 it was a small margin that they have won you know they had won with only 9,000 votes okay on that point I will go to Amit Bab ते म्हणटा 9,000 मतांनी पडिल्ले ती बी सुदीन बाबाच्या मतदारसंघातली आज इतले रथी महारथी तांचे बरोबर आसात ही 9,000 मतां कितें काय म्हणटा सी कशें पॉलिटिक्सान जो विनर ते मागीर एक मतान सुद्दां येवं म्हाका दिसता फोंडेचे ते उल्लेख करता पळय सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा की ती रिकावंटींग जावन तांचो कॅन्डिडेट जिखला तो मागीर 70 मतांनी जिखूं पॉयंट इज अल्टिमेटली यू हॅव टू विन पॉयंट इज इट इज नॉट अगेन्स्ट द काँग्रेस नो व्हॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू इज 9,000 असो अल्टिमेटली आमी जिखल्या
थंयच्या दक्षिण गोंयच्या पण आज म्हणटा ते 9,000 काय नाही म्हणटा ते इतले लिडर हांव तुका सांगता की आमी थंय मिनिमम 35,000 ते सीट आमी जिखता हे हांव तुका खात्रेन सांगता कित्याक साश्टीचे कितें ते म्हणटा साश्टीयात दिगंबर कामत आसा अलेक्स सिक्वेरा आसा उल्हास तुयेकर आसा कितें अरे दिगंबर कामत म्हणतो काँग्रेसीच्या सिम्बॉलार निवडून आयिल्लो अलेक्स सिक्वेर म्हणतो काँग्रेसीच्या सिम्बॉलाचेर निवडून आयिल्लो ते आता पळय उल्लेख करतात की 10 तुम्ही लास्ट टाइम जेन्ना 10 आमदार फोडून व्हेले तातले कितले आयले साऊथ गोवाचे सगळे पडले मरे ते साऊथ गोवाचे जे डिफेक्टर आशिल्ले ते आता पळय 8 गेल्या पळय तांकां ह्या फावट साऊथ गोवाची जनता हांकां सारके कितें ते दार ओके हांव आतां वता कॅन्डिडेटाचेर कॅप्टन विरियातो सुभाष बाब ते म्हणटात की आमी कॅप्टन विरियातो सारको उच्च शिक्षीत बरो रेस्पेताद कॅन्डिडेट दिला ताका तुमी कावंटर कशें करतले तूं म्हणटा की कॅप्टन विरियाटो हो रेस्पेदाचो कॅन्डिडेट उच्च शिक्षीत आसा एज कम्पेर्ड टू आमचे कॅन्डिडेट आसा तो अशिक्षीत ना हय ताकाय MBA आसा पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसा तुम्ही म्हणटा तुमचोय रेस्पेताद आहा तुमचोय रेस्पेदारी आसा आणि ज्या कॅन्डिडेटाचे फाटले ट्रॅक रिकॉर्ड पिळग्यांनी आसा जनरेशन्स टू जनरेशन गोंयकारां खातीर ते पावलेले आसात दोन्ही फॅमिली एखादे वेळ पल्लवी डेंपो आमची कॅन्डिडेट ही दक्षिण गोंयची आणि त्या फॅमिलीन जे सगळे लोकांक पावलेले आसा ताच्या नंतर डेंपो फॅमिली ह्या दोन्ही उद्योजक आसा त्या फॅमिलींनी आयज गोंयान भितर आपली एक स्थान निर्माण केल्लें आसा आयज डेंपोच्या घरा कडेन जे पिळग्यांनी आयिल्ले जे म्हणजे गरिबां खातीर मुफ्त जेवण योजना ही पसून खंयच्याच हातून भितर नाशिल्ली ती अजून पर्यंत चालू दवरल्या आमी ते प्रोपगेंडा केलना एडवर्टायज केलना की दे कम फ्रॉम सच अ बिग फॅमिली आमकां आमचे बरोबर कॅप्टन विरियातो चॅलेंज दिसना म्हाका दिसना कॅप्टन विरियाटो इज अ चॅलेंज एक म्हणजे तुम्ही मान्य केले की फ्रांसीस सार्दिना ही हॅज फेल्ड इन ऑन ऑल दी ग्राउंड अँड दॅट इज बिकॉज ऑफ दॅट ही इज बीन रिमूव्ड आणि त्या रिमूव्ह करता आसतना तुमकां इतकं तेप घासाघीस करची पडली 13व्या एडिशना भितर तुमचो कॅन्डिडेट येता हाचोच अर्थ तो सगळ्यांच्या एकमतान कॅन्डिडेट आयलो न्ही आणि त्याच्या बरोबर हांव पयलीं उदोळ म्हणलें तशें ताच्या बरोबर तुमचे जे दुसरे आशिल्ले ते अजून पर्यंत कॉमेंट करतात ज्या वेळार 10 दीस जाले कॅप्टन विरियातोक 15 दीस जाले आता तिकीट मेळ्ळे नंतर पासून कॉमेंटबाजी चालू आसा तुम्ही एल्विस गोम्स आसतले किंवा बाकीचे जे लीडर आसात ताजेर अजून पर्यंत जी भासाभास जाता ते कॅन्डिडेटाचे यू हॅव नॉट कम आउट ऑफ दॅट सिच्युएशन टू गो इन फ्रंट ऑफ रिस्पॉन्ड टू दोस टू थिंग्स ते म्हणतात दक्षिणे भितर तुमच्या इच्छुक उमेदवार अजून थंय फार मारत आसात आणि दुसरे म्हणतात तुम्ही मान्य केला की तुमचो MP फेल जालो आणि ताका रिप्लेस केलो म्हणून न्ही प्रमोद बाब म्हजो एक रिक्वेस्ट आहा हो इंटरव्यू जातकीच मातसो तांकां तुमचो प्रुडंटाचोच बायट दाखयत एल्विस गोम्साचो एल्विस गोम्स हॅज क्लियरली सेड दॅट आपूण पयलीं कितें उलयल्लो इट वॉज अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन स्ट्रॅटजी ही इज ऑन रिकॉर्ड ओके सो तांच्या मनान पळय आहा न्ही तेच आमी लोकांक दाखयता एक पूण इन रियलिटीन आमची स्ट्रॅटजी दुसरी आसता एल्विस गोम्सान सांगला मरे नाव कमिंग टू आमच्या खासदाराचेर पळय ते उलयतात न्ही फ्रांसिस्को सार्दिना हॅज परफॉर्मड इन द लास्ट 5 years आणि जे हांच्या खासदारान पळय पयले टर्मान 2014 ते 19 पळय ताणें आपले फंड युटिलायज करून आशिल्ले MP एलिगेट ते सुद्दां आमी एब्जॉर्ब केले मागीर तुम्ही रिप्लेस कित्याक केलो बिकॉज सी टायम टुडे आमचे बाकीचे सगळे इंडिया आय टोल्ड यू दिस इज एन इंडिया अलायन्स जे आमी इलेक्शने लढतात ओके फ्रांसिस्को सार्दिनाचो स्टेचर ताचे काम ह्या राज्याक लागून सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा पार्टी वील डेफिनेटली गिव हिम हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तातूंत मातूय दुबाव ना टुडे जो सेंटिमेंट लोकांचो आशिल्लो जे लोकांक जाय आशिल्ले दॅट पार्टी हॅज टेकन अ कॉल आतां तांणी कितले कडेन चेंज केल्या मरे तांणी दक्षिणेक नवो दिलो ना तर तांणी आपल्या मनशाक केडराच्या मनशाक दिनासान दुसऱ्याक दिलो सो आय थिंक what he is saying I will not agree on to it and we have given a candidate who has he has sacrificed 25 years of his life for this nation saving this nation आणि जेन्ना ताणे voluntary retirement घेतली he has been fighting for Goa he has been fighting for to get the scrapping of destructive 3 linear projects जे आणि हांचो मुख्यमंत्री सांगपाक शकता the same person could not get elected from दाबोलीम मतदारसंघान जेन्ना स्वताचे मतदारसंघान भितर स्वताचे नाव आसा गांव आसा ताचे सगळे काम आसा ते ताच्या शेजारच्या लोकांक जेन्ना खबर आसा त्या लोकांनी विश्वास दवरला यू आर गोइंग वायडर दक्षिण गोंयची जनता जी आसा सुभाष म्हणटा शेजारचे लोक विश्वास दवरना बाकीचे गांवांतले लोक कशे दवरतले काय म्हणून कशें सी अल्टिमेटली पीपल पावर इज सुप्रीम ओके आणि ह्या फावट दक्षिण गोंयची पळय जे स्टेटमेंट ते करता न्ही दक्षिण गोंयची जनता तांकां 4 जुनाक कितें दाखयता ओके हांव आतां फायनलाचेर येता सुभाष बाब आय एम गोईंग विथ प्रेडिक्शन्स नाव
तुम्ही लीड सांगता पळय, आज प्रचार सुरू जाला, सुरवातीक सांगता ती स्टेटमेंट्स हे, आज जेन्ना तुम्ही लीड पळयतात, वॉट इज युअर प्रेडिक्शन टुडे? दक्षिण गोंयांत कितें, उत्तर गोंयांत कितें? आमी जशें सांगलें आसा की उत्तर गोंयांत आमी 1 लाखापेक्षा चड मतांनी You are still sticking to it? या आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट ऑफ विनिंग बोथ दी सीट्स विथ ॲब्सोल्युटली आमी सांगल्या त्या हाजेर. आनीक दक्षिणेचो सीट आमी 60,000 मतांनी जिखतात. 60,000? 60,000 मतांनी आमी जिखतात. हय, कारण तुम्ही पहिले जर जाय 2014च्या निवडणुके भितर अशेंच अजाप दिसतालें, त्या वेळार आमी साधारण 30,000 मतांनी नरेंद्र सावयकर जिखिल्लो. ताच्या नंतर आयज आमी डबल करपाक शकता, इतक्या खातीरच संघटन कार्य मुखार चल्लेलें आसा. आनी त्या वेळार जो काँग्रेसीचो स्टेटस आशिल्लो, काँग्रेसीचें काम आशिल्लें, काँग्रेसचे वोटर आशिल्ले, दे हॅव लॉस्ट एवरीथिंग. ओके, अमित बाब, तुमचे फायनल प्रेडिक्शन दक्षिण गोंयाक आणि उत्तर गोंयाक? सी बीजेपी इज नोन टू थ्रो नंबर्स. ओके, तांकां फक्त ते आंकड्यांनी खेळपाक कळटा. तुम्ही सांगा. आय वॉन्ट टू बी रिअलिस्टीक. हांव तुका सांगता की दक्षिण गोंय काँग्रेस पार्टी हॅज ऑलरेडी वन बिकॉज द सेंटिमेंट्स ऑल अक्रॉस, नॉट ओनली इन सालसेत, आय एम टेलिंग यू द सेंटिमेंट इन शिरोडा. थंय हांव क्लोजली ते भोंवला. अमित बाब, म्हाका लीड सांगात न्ही. ह्या फावट दक्षिण गोंय क्लोजली बिटवीन 35 to 40 भितर we will win that 35 to 40,000. and North Goa, I'm telling you, we are going to win by 20 Awis, to 25,000. North Goa जिखता म्हणटा तुम्ही? 100%. कितले lead? जो इंटरनल सर्वे आम्ही केला, ताणी केला आसतलो. लीड कितें सांगले मरे 20-25 हजारांनी आम्ही जिखता म्हणून. 20-25 हजारांनी तुम्ही नॉर्थ गोवा जिखता म्हणटा? 100%. बिकॉज जोस आणि हे तुका म्हणजे सांगना, दिस इज अमित बाब, दिस इज अ व्हेरी सिरियस स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द काँग्रेस पार्टी. वी आर विनिंग दॅट सीट 100. आज बरोवन दवर तू ही आज हे रिकॉर्ड झाले आणि बरोवपाक जाय. आम्ही 4 जून जातकीच 5 तारखेक बरे, 5 तारखेक मेळया. बरे जाल्यार सुभाष बाबाकूय आपोवया. डेफिनेटली 100%. येस, सुभाष बाब, 100%. सुभाष बाब आणि अमित बाब, या लास्ट सेगमेंटाचेर तांणी सांगला आम्ही आज जे सांगला ते बरोवन दवरपाची गरज ना. रिकॉर्ड जाला, अख्खी गोंय पळयतले. 5 तारखेक म्हणटात ते परत आम्ही प्रुडंटाच्या स्टुडिओ भितर येतात. बरी बरी च्या घेवया, चाय पियेंगे, समोसा खाएंगे आणि मागीर पळोवया प्रत्येकाचे प्रेडिक्शन खंय पावले ते. अमित बाब, सुभाष बाब, थँक्स अ लॉट. कारण अशी डिबेट्स जावप, जनते मुखार वचप अत्यंत महत्वाची, लोकशाही खातीर बरें. आणि त्या प्रोसेसा भितर तुम्ही पार्टिसिपेट जाले म्हणून खरेंच हांव पर्सनली तुमचो उपकारी. लोकांक म्हाका दिसता ही डिबेट्स आनीकय पळोवचीशी दिसतली. आनीकय डिबेट्स घेवन आमी तुमचे म्हऱ्या येतले. दिस वॉज द फर्स्ट ब्लॉकबस्टर डिबेट ऑफ दीस सिरीज. सुभाष बाब, अमित बाब, परत एक फावट उपकारी. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.